सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता डेलिसिया मिनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या फ्रांसीस ब्रागांझा हे आमचे भावा पासत. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. नेटी रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. फ्रिडा पेरेरा आयज लग्न संस्कार जोडटा. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. सांताना आनी डॉली पेरेरा आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमचीं भुरगीं ल्हान चुपुल्लीं भुरगीं जेजूक घेवपाक आपली तयारी तांणी सुरू केल्या. तांचेर तांच्या गोराब्यांचेर आनी तांकां शिकयतल्या संदेशकारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण पेरिगांत आसात झुजाक लागून व अर्थक्वेकाक लागून हेर दुसऱ्या वस्तूंक लागून जीं कोण त्रासान आसात तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजू देवाचो पूत पूण तो मनशा वरवीं ह्या संवसारांत आयलो. मनशाचें रूप ताणें घेतलें आनी किरीत भाशेन आमकां देवा कडची काकलूत ताणें मागून सोडवण फावो केली. हाचे दिसाक दर एकलो ताचो पाटलावदार हे जेजूक परगटूंक तयार आसूंक आमकां उलो. आमी दर दिसाक आमचे मिसांव अदीक आनी अदीक आमच्या कुरण्यांनी उतरांनी करूंक आमकां कोतकोतीत करपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून उरकून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांग मरी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उसवाड तूं संवसाराचे दयेन फांकयलोय. आंकवार मायेचो पूत जावन आमच्या सोयंबाचो वांटेली तो जालो. देखून ताच्या देवीक जिवितान ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणाक. बागयोन जुआवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो कोण संवसाराचेर जैत वता जायत. जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं आनी आत्मो हाका गोवाय दिता. कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा. आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशांची गोवायकी आमी मानून घेता पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावार दवरता ताचे सवें
ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावार थेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशा सोवें जिवीतूय ना. तुमचें सोवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. पोतून म्हणया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडंबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सोवस्थकाय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. उद्गार. सोर गुकटो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूं आयलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपलो वाव सुरू केलो तेन्ना तो सुमार 30 वर्सांचो आसलो आनी लोक तो जुजेचो पूत म्हूण समजतालो. जुजेचो बापूय हेली, हाचो मातात, हाचो लेवी, हाचो मेल्की, हाचो जनाय, हाचो जुजे, हाचो मत्तथियस, हाचो आमोस, हाचो नाहूम, हाचो बापूय एजली, हाचो नागाय, हाचो मात, हाचो मत्तथियस, हाचो सिमियन, हाचो जोसेक, हाचो जोडा, हाचो जुआनन, हाचो रेजा, हाचो बाबेल, हाचो बापूय सलतियेल, हाचो नेरी, हाचो मेल्की, हाचो आदी, हाचो कोसाम, हाचो एलमादाम, हाचो एर, हाचो जोसुए, हाचो एलिएझर, हाचो जोरीम, हाचो बापूय मातात, हाचो लेवी, हाचो सिमियोन, हाचो जुदा, हाचो जुसे, हाचो जोनाम, हाचो एलियाकीम, हाचो मेलिया, हाचो मेना, हाचो मत्ताता, हाचो नातान, हाचो बापूय दावीद, हाचो जेसे, हाचो ओबेद, हाचो बोआज, हाचो साला, हाचो नाशोम, हाचो अमिनादाब, हाचो आदमीन, हाचो आमी, आर्नी, हाचो एझरोन,
हाचो पेरेस, हाचो जाकोब, हाचो इसाक, हाचो बापूय अब्राहम, हाचो तेरा, हाचो नाहोर, हाचो सेरूग, हाचो रिव, हाचो पेलेग, हाचो एबेर, हाचो शेला, हाचो कायनान, हाचो आर्फासाद, हाचो सेम, हाचो बापूय नोये, हाचो लामेक, हाचो मेतुसेला, हाचो एनोक, हाचो जरेद, हाचो महालालील, हाचो कायनान, हाचो एनोस, हाचो सीद, हाचो आदाव, हाचो बापूय देव. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजू देवाचो पूत आनी जेजू जुजेचो मनशा वरवीं जल्मलोलो पूत म्हूण आज किरीत भाशेन लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. हाचें शुभ वर्तमान किरीत भाशेन जुजे तें देवातान आमकां तांची लोकगोंती कितें तें सांगून दिता. आनी बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन जेजू ह्या संवसारांत आयलो फकत मनशाची सोडवण करूंक म्हूण आमकां मेळटा. बागून जुवांवाचे पयली चिठीन कांय बरी ही उतरां आमकां मेळटात. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचे जैत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आनी देवाचो पूत म्हूण आमी जेन्ना सोत मानता तेन्ना जेजून दिल्ली आज्ञा, जेजून दिल्लीं तत्वां, जेजून दिल्ली शिकोवण आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांत पाळटा तेन्ना आमी खरेंच संवसाराचेर जैत व्हरूंक पावता. इतलेंच न्हय, आमी आमच्या काळुखी जिविताचेर, आमच्या वायटवे जिविताचेर, आमच्या निराशी जिविताचेर जैत व्हरूंक पावता. देवाचो पूत आयलो आनी आमकां सगल्यांक ताणें सोडवण फावो केली. देवाचो पूत आयलो आनी आमकां सगल्यांक नवें जिवीत ताणें दिलें. अशे दिसाक जेन्ना आमी जेजू विशीं आयकता तेन्ना आमकां थावें जाता, खरेंच देवाचो पूत तो जावन आसलो. इतलेंच न्हय, देवाचो पूत जावन मनशाचो आकार ताणें घेतलो. पातोक मात सोडून सगल्या वस्तूंनी तो मिसोड जालो. सगल्यो वस्तू ताणें आपणायल्यो. मनशा सारको तो जियेलो. मनशा सारको ताणें सगळें अणभवलें पातोक मात सोडून. आनी आपल्या जिवितांत जें कितें बरें आसा तें करूंक आमकां फरमायलें. अशे दिसाक कांय बरो बागेन सुवांची चीट आमकां सांगता, आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. आनी सोत कितें तें जेजून आमकां कळयलें. स्वता प्रमाणे जिवंक, स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत माणूंक आनी स्वता प्रमाणे ह्या संवसारांत आमी साक्षी दिवंक जेजून आमकां उलो मारलो. आमच्या जिवितांत ह्या देवाच्या पुताक आमी सोत मानता तेन्ना दर दिसाक आमच्यो कुरण्यो, आमची हेर वागणूक गोवाय कशी जावं, स्वता प्रमाणे जिवंक आमकां कुतकुतीत करपा आनी बोड मागून घेवया. गाऊन घेऊया C37, पेज नंबर 44, C37. Yeah.
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेमूद देवा फावो तो मान आमी दिवचो कोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर कार्यान सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळ आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळांत चलमला. देव सैमान तुज्या सारको मोहिमेमूद कोणाकूच दिश्टी पडो नासलो, आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रोसना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सुपूर्णायेन एकवटावंक साडून गेल्ले पातकी मनशा कुळाक तुज्या सारक्याच्या राज्यांत पावोवंक स्वर्गांतान जेजू आयलो दिवून. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडें. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो घेवन देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून तांचे सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणुया.
आमचे बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जे राज आमकां तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायने पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस प्रासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबोस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आनी हाका आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका शिकुशी परमेतिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. देवाचो पूत आमचे मदें मनीस जालो असतो जेजू ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेचे जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका पोलाकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Busca
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोनवाडेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे पुरी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरजतो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूं शिकोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. जय सगळ्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दबाजेक दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारेचे निमतान मागणे. सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या पुताच्या कुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटना जालो. ताच्या रेलिकेची दोबाचेक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र उर्साच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारां आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया H13 पेज नंबर 113 H13.